पयलो जाल्लो म्हणजे 6 म्हयन्या फाटींच आमी हाजें इनॉग्रेशन करपा आशिल्लें म्हणजे फावंडेशन लेग स्टोन घालपा आशिल्लें पूण तेन्ना आमच्या लक्षान आयलें की हांगा जो आमी वयर एक हॉल घेतिल्लो तो हॉल घेतिल्लो जाल्यार आमचें अर्द गार्डन वतालें म्हणजे आमी उबे रावले ते गार्डन वतालें इतलोच ओपन स्पेस वतालो. सो आज काळाची गरज आसा की ओपन स्पेसीस चड आसपाक जाय म्हणून. आज ओपन स्पेसीस आमचे कडेन चड उरूंक ना. सो आसा ते मेनटेन करप हें आमचो सरकार पळयत आसता आनी त्या खातीर आमकां दिसलें की हें फूल गार्डनूच जावपा जाय. त्या दृश्टीन आमकां परत रिप्लॅन करचें पडलें, परत प्लॅन करचें पडलें, PDN घालचें पडलें, म्युन्सिपालिटीन घालून एप्रुवल घेवचें पडलें. सो हें करता म्हणल्यार आमकां 6 म्हयने जाले. आतां ताजें हें कंप्लीट जालां आनी पुराय गार्डन म्हाका दिसता आमी टोटली नवें करतात. तातूंत भितर बसपाक गाजेबोज आसतले, एक नानी पार्क आसतलें म्हणजे आमची जाणटी जी आसा तांच्या खातीर एक हात हें करपाक नाजाल्यार पांय सदळ करपा खातीर नाजाल्यार ती एकदां घरान बसून तांचें तें जायना. सो तो पार्क आसतलो. भुरग्यां खातीर एक चिल्ड्रन प्ले एरिया आसतली, मदीं स्टेज आसतली. हांगा आमकां खबर आसा की विनायक कला संघ वर्सान वर्स म्हणजे तांचो हांगा म्हाका दिसता 40 वर्सां सुमार जाली तांचो गणपती हांगा आसता. तो त्या गणपती खातीर एक स्टेज आसतली. तांकांच म्हणणी ती मागीर दुसऱ्या खंयच्याय कार्यक्रम जालो ती यूज करपा जातली. फुडें एक ओपन स्पेस आसतलो जंय सगळीं भुरगीं स्केटींग कोण करपा जाय, कोणाक आनी कितें करपा जाय, सायकलींग करपा जाय तांणी मदल्या एरियान करपा जाता. असो करून एक ह्या एरिया भितर एक बरो पार्क आमी करपाचो येवजिला. तातूंत भितर सायडीन आमचें देवूळूय आसा. सो देवळाचें कॉपरेशन घेवन तांचेय कोर्डिनेशन हांगा ब्रह्म्याचेंय देवूळ आसा ताकाय नवीन हातूंत कितें तरी एक बरें करप तें सगळें आमी हांवें दिपकान जो हांगचो पयलींचो आदलो वॉर्ड कावन्सिलर आशिल्लो आमी डिस्कस करूनच हें सगळें केल्लें. आनी देवळाक आनी ह्या गार्डनाक एक न्यू एप्रोच दिवन म्हणजे म्हाका दिसता सगळ्या भायणाकारांक म्हाका दिसता ही एक आमच्या सरकारा कडल्यान ही गिफ्ट आसतली. कित्याक इतलीं वर्सां आमी पळयता की हांगा कांयच जावनाशिल्लें आनी हांगा म्हणजे क्रिमिनल एक्टिविटीज चड जाता. पूण हांगा सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळटाल्यो, सिगरेटी ओडटाले, खूब एंटी सोशल एलिमेंट्स हांगा येवन हें करताले. सो ते आज खंय तरी बंद जातलें आनी फुडल्या 8 दिसां भितर आमी रोखडेंच इनॉग्रेशन करून म्हाका दिसता हाजे आमी कामाची सुरवात करतात. 6 म्हयन्या भितर हें गार्डन लोकां खातीर दिवप म्हणजे डिसेंबराच्या मागीर म्हाका दिसता बायलांक आपले एक लेजर सांजचो टायम स्पेंड करपा खातीर हांगा येवंक शकतली. भुरग्यांक एक चिल्ड्रन प्ले एरिया बरी मेळटली आनी जाणटेल्यांक पसून म्हणजे सगळ्यांचो आमी आस्पाव दिवन हो हे कॉन्सेप्ट केल्लो आसा. तातूंत म्युन्सिपालिटीचें हें आसा पूण आमी कोणाक तरी तें एक तर चलोवपाक दिवन खंयच्याय कोणी सपोज CSR एक्टिविटी अंडर घेता जाल्यार म्हाका दिसता ताणें घेवचें. कित्याक CSR एक्टिविटी अंडर गेले जाल्यार ताजी देखरेख बरी जातली. म्युन्सिपालिटीचेर लोड खूब आशिल्ल्या कारणान म्युन्सिपालिटीक खूब चड कामां आशिल्ल्या कारणान आनी स्टाफूय तितलो मॅनपावर तितली ना हें सगळें मॅन करपा खातीर. जाल्यार आमी चिंतता की तें आउटसोर्स केलें नाल्यार कोणा आउटसोर्स म्हणजे आमी CSR एक्टिविटी अंडर खंयच्याय एका कंपनीक दिलें मेंटेनन्सा खातीर जाल्यार म्हाका दिसता ताजें मेंटेनन्सूय उरतलें आनी गार्डनूय बरें उरतलें. हें म्हाजेंच न्हू जाल्यार आख्ख्या बायणाकाराचें ड्रीम आसलेलें. इतलें प्राचीन काळ म्हटल्यार आतां खूब ओल्ड हांगा एक ओपन स्पेस आसलेली. ओपन स्पेस जाल्यार पण ते हांगा गार्डन म्हणून गव्हर्मेंटान सिद्ध केलें, म्युन्सिपालिटीन केलें. तें गार्डन अशें इतलें बॅड कंडिशन आसा आमी सतत फाटात लागलेले. लास्ट टायम जेन्ना आमी प्लॅनिंग केल्लो तेन्ना हांगा ह्याच जाग्याचेर आमी सगळे जाण आमच्या आमदारा सकट ताजे सगळे आमी येवन हांगा पळयलें. तो प्लान जो केल्लो पळय ते 90% ते कॉन्क्रिटानूच वयताले. म्हणजे जे आमी मोर देन हाफ गार्डन आहा पळय तशें हांगा हॉल येवपाचें आसलेलें पूण तें गार्डन ओपन स्पेस मेंटेन करप तें सारकें जायनासलेलें. आमकां खंयसर तरी आमदारान सांगलां तें ज्या रितीन की खंयसर तरी ओपन स्पेस उरपाक जाय आनी तें आमकां मेंटेन करपाक जाय त्या रितीन आमी हांगा प्लॅनिंग केल्लेलें आसा. आनी हांव जो प्लॅनिंग केल्लो खरोखरच बेस्ट केल्लो आसा. ह्या गार्डनान पयलीं तरी हांगा येवन नोंद बसता. तुमकां खबर तुमी प्रेस तुमकां खबर आसतली हांगा लायटी बिटी कांय ना. ह्या जाग्याचेर म्हाका दिसता ते लोक भुरगे गांजा मोडटात, सोरो पियेतात, बाटल्यो पियेतात. म्हाका साफ करपाक नाका जातलें. पूण तें आतां हांगा जें गार्डनाचो जो आढावो काडलेलो आसा तें आतां आमी प्लॅनिंग पळयलेलें आसा खरोखरच बेस्ट आसा, एकदम बरें आसा. म्हणजे चड म्हणजे खाजे भजे कशें दिसना. इतलें बरें दिसता की हांगा स्टेज आसतली आनी स्टेजीचेर आमकां विविध कार्यक्रम करूंक गावता. आमकां भुरग्यांक खूब भायल्या वाठारांत खूब भुरगे टॅलंटेड भुरगे आहा तांकां हांगा प्रोग्राम करूंक गावता. आमचें टॅलंट दाखोवंक गावता. हांगा जे जाणटे आहा तांकां टायम ना, खंयचो टायमपास करतलो बायणान खंयचूच जागा ना. वयतलो बायणां बिचार वयचो पडटा. पूण ती बी आतां डेवलप जाल्लेली आसा पूण हांगा खंयसर कोणूच जायनाका आसलेली. पूण ज्या रितीन हांगा आमी केल्लेलें आसा खरोखरच बरें केल्लेलें आसा. म्हाका दिसता येता त्या 6 म्हयन्या भितर म्हाजो वॉर्ड म्हणजे बायणा एरिया खरंच एकदम बरें जावपाचें आसा. एक हें गार्डन आयज तुमी तें हें पळयलां आसतलें म्हाजो पॉवर हावस
MLAन फूल एफोर्ट घेवन आयज तो पावराचो 3rd फ्लोराचो स्लॅब चालू जाल्लो आसा. म्हाका दिसता तो येता त्या काळान म्हाका दिसता तोय एक 6-7 किंवा वरां पर्यंत तोय चालू जातलें. म्हणजे हे 2 आनी थंयसर हॉल जातले हांगा. म्हणजे आमचे विचार आसलो ह्या गार्डनान हॉल करपाचो. थंय 2 हॉलां येता म्हणटकूच हांगा तो विचार कॅन्सल केलो. आनी ती 2 हॉलां येता थंय आसा ती 2 हॉलां येवप म्हणजे आख्ख्या वाठारान आख्ख्या बायणाकांक बरें जातलें. सो म्हाका दिसता येता त्या काळान आमकां खरोच बरें जातलें. आनी हांव आमदाराचें देव बरें करूं म्हणटा की तेणी म्हाज्या वॉर्डान इतलें लक्ष घातलेलें आसा. म्हाज्या वॉर्डान आसा न्हू तेजी ड्युटी बायणा एरियेन तेणी जशी प्रॉमीस केल्लेली तेणी सगळीं कामां फुलफील केल्लेली आसा. आतां हार्डली 5-6 म्हयने इलेक्शन आसा पूण हांगा मॅक्झिमम आमच्या बायणा एरियेन कामां जाल्लेलीं आसा. आयज आमी पळयता हांगा एक जे लॉंग पेंडींग इश्यू आसलो ते सुद्दां गार्डन आमचें ताचो टर्म कंप्लीट जावचे पयलीं गार्डन कंप्लीट जाता. हांव तेजे परते आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्यान तुमकां तें दिसता देव आमचे ब्रह्मस्थळ ताजो अध्यक्ष आयज आमच्या आमदारान हांगासर इनिशिएटीव घेवन जे गार्डनाचें काम घेतलेलें आसा ताका हांव शाबासकी दिता. कित्याक हें जें काम आसलें हें खूब पेंडींग म्हाका दिसता ऑलमोस्ट एक 25 ते 30 वर्सां जालीं हांगासर हें गार्डन पेंडींग आसा. आनी मेन थींग म्हणटकीर हांगासर नाका जाल्ली जी रातचे हांगासर थोडे लोक हांगासर सोरो घेवन बसतात आनी हे बसतात. म्हाका दिसता हे सगळ्याचेर आळो घालपाक हे आमदारान आमचे खूब बरे इनिशिएटीव घेतला. आनी हांव मागता आमदारा कडेन आमचे की आमचें देवूळ आसा ब्रह्मस्थळ ताकाय मातशें तेणी बरें रेनोवेट करून बरेंच हांगासर लूक दिवचो आनी गार्डनान हांगासर ही शोभा हाडची म्हणून. आनी आमचे दिपक नायक एक्स कावन्सिलर ताकाय हांव शाबासकी दिता कित्याक हो सातत्यान हें काम आमचे हातीन घेयत आसा. आनी खंय ना खंय आमचे सगळे वाड्याचे लोक आहा ते आयज खूब आनंदी आसतले कित्याक हें जें काम आसा हें खूब म्हाका दिसता ऑलमोस्ट एक 30-40 वर्सां लोक रावल्या केन्ना जातलें काय म्हणून. पूण आतां हे 6 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता हें काम सुरू जातलें आनी लोकांक खुबशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली हांगासर होली जातले. सो खंय लग्नाक आसूं नाजाल्यार फंक्शन आसूं हांगासर रिजनेबल रेटान तांकां ते मेळटले. सो हांव धन्यवाद करता आमचे लोकल आमदार. This is being developed and all illegal activities they have all been curbed now. सगळे भुरगे दाखले करताले. And I also happy to know that there is something for the senior citizen here to pass the time. Thank Vasco MLA and former councillor of this ward.